Talking about jobs, it is priority for this election. अरे जॉब ही ह्या इलेक्शनाक प्रायोरिटी उरूच शकना. आमी जेन्ना पळयता आमकां पणजेचो विकास ही प्रायोरिटी आसतली, गोंयचो विकास ही प्रायोरिटी आसतली. खंय तरी नोकरी हो इलेक्शनाचो विशय जावपाक शकना. तुम्ही फाटी आमचो जो गोयचो सीएम आसा, एक्सिडेंटल सीएम प्रमोद सावंत, त्याने 2 स्टेटमेंटां दिली. जे कारवार रॅलीक त्यांनी सांगले की एम्प्लॉयमेंट हो मुद्दो आसा आनी कारवारच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय आनी तेका लागून तो गोंयांत प्रोविजन करतलो म्हणून. पूण काल जेन्ना तेका पणजे विचारले की इलेक्शनाचो मुद्दो एम्प्लॉयमेंट आसतलो काय म्हणून, तेन्ना त्यांनी सरळ आन्सर दिले की पणजे इलेक्शन आसा तेका एम्प्लॉयमेंट हो मुद्दो ना, डेव्हलपमेंट हो मुद्दो आसा. हांव तेका विचारपाक सोदता की हे डेव्हलपमेंट जर भुरग्यांक काम मेळना जाल्यार डेव्हलपमेंट कितें? सदांच लोक म्हणटा की डेव्हलपमेंट जातलें आनी भुरग्यांक काम मेळटलें, जाल्यार तुज्या डेव्हलपमेंटान भुरग्यांक काम कशें मेळना हें आमकां सांगपाक जाय तुवें. हे डेव्हलपमेंट फक्त पणजे व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शन तुमी बिल्डिंगे हाडटले आनी तेतूंतले फ्लॅट सगळे पयलीं म्हटल्यार भायले बिल्डर आसतले आनी भायले लोक येतले थंय फ्लॅट घेतले आनी रावतले, हें तुमचें डेव्हलपमेंट? हितून आमच्या भुरग्यांक कितें फायदो आसा? आयज कितलेशेच भुरगे तुमकां लागून कॅम्पेनिंग करतात, तुमकां लागून आपल्या फ्रेंडा वांगडा झगडटात, तेंकां कितें? तेंच्या एम्प्लॉयमेंटाचें कितें? आयज कितलेशे आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक शिकयतात, तेंकां ते खंय तरी बाबा गोंयांत काम मेळटलें म्हणून अपेक्षा धरता तुमच्या कडल्यान. पूण तुमी असली स्टेटमेंटां करता इलेक्शना टायमार की एम्प्लॉयमेंट हो मुद्दो ना. हेचो हें कितें? जेन्ना तुमी कर्नाटक वयता तेन्ना एम्प्लॉयमेंट हो इश्यू आसता, पूण गोंयांत येयलो एम्प्लॉयमेंट हो इश्यू ना. हे इतलें सॅडनिंग गोश्ट आसा की हे गोंयच्या भुरग्यांक अंडरस्टँड करपाक जाय की हो जो सरकार आसा हो गोंयकारांक खातीर करूंक ना. हो जो सरकार आहा तो घाटयांक गोंयांत भरून घाटयांक काम दिवपाक आनी तेंकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक आनी भायल्या बिल्डरांक बिल्डिंगे बांदून दिवंक, तेंकां भायल्यांक फ्लॅट घेवपाक, तेकाच लागून हो सरकार जाल्लो आसा. सो गोंयच्या भुरग्यांनी प्लीज दोळे उगडचे आनी हे जे एक्सिडेंटल सीएम बीन कोण जाता पळय तेंकां तेंची जागा दाखोवपाची एक टायम येयल्लो आसा. कारण हे भुरग्यांनी जर आयज युनायट जावंक ना जाल्यार हे पॉलिटिशियन आमकां विकून खातले आनी गोंयांत घाटयांच्या हातीन दितले. थँक्यू.